झकारिया 5वें दर्शन दिव्याचें पेड आनी जैतुनाचीं झाडां. चॅप्टर 4. म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत परतून आयलो आनी एका न्हिदलोल्या मनशाक उठयतात तसो ताणें म्हाका उठयलो. आनी ताणें म्हाका विचारलें, कितें दिश्टी पडटा तुका? हांवें सांगलें, म्हाका दिश्टी पडटा तें एक दिव्याचें पेड, सगळेंच भांगराचें, आनी ताचे तेंगशेर एक वांटो आसा, आनी ताचे 7 दिवे घालूंक ताका 7 तोंडां आसात, आनी ताचे कुशीक 2 जैतुनाचीं झाडां आसात, एक वाटेच्या उजव्याक आनी दुसरें ताच्या दाव्याक. म्हजे कडेन उलयतालो त्या देवदूताक हांवें विचारलें, म्हज्या दोनया ह्या वस्तूंचो अर्थ कोण? तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूतान म्हाका असो जबाब दिलो, तांचो अर्थ नकलोय तूं. हांवें म्हणलें, ना म्हज्या दोनया. तेन्ना ताणें म्हाका अशें सांगलें, हें म्हणल्यार 7 सर्वेस्पराचे दोळे, ते सगळो संवसार भोंवतात. उपरांत हांवें ताका विचारलें, आनी दिव्याच्या पेडाच्या उजव्याक आनी दाव्याक हीं 2 जैतुनाचीं झाडां आसात तें कितें? आनी फुडें हांवें ताका विचारलें, 2 भांगराच्या तोंडांतल्यान तेल भायर घालतात तें कितें? ताणें म्हाका प्रतिपाल केलो, तें कितें तें नकलोय तूं? हांवें म्हणलें, ना म्हज्या दोनया. तेन्ना ताणें सांगलें, हें म्हणल्यार 2 अभिशेक केल्ले मनीस, ते सगळ्या संवसाराच्या सर्वेस्पराचे सेवेक राजी आसात. जेरुबाबेला विशीं 3 म्हणण्यो. हें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतर. बोडान न्हय, पदवेन न्हय, पूण म्हज्या आत्म्यान उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर. वरिश्ठ पर्वता, तूं आपूण कितें म्हूण समजताय? जेरुबाबेला मुखार तूं एक सपाट जमीन जातलोय. कोणश्या सदींचो फातर तो भायर काडटलो तेन्ना सगळो लोक जय जयकार करून असो आड्डतलो, आशिर्वाद तुजेर. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयलें, जेरुबाबेलाच्या हातांनी ह्या देव मंदिराची बुन्याद घाल्ल्या. ताचेच हात हें घर संपयतले. तेन्ना सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परान म्हाका तुमचेशीं धाडला म्हूण तुमकां कळोन येतलें. मोल नासलेल्या घडण्यांचो हो दीस खरो, पूण ताची बेपरवा कोत्तात तींच जेरुबाबेलाच्या हातांत कोणश्या सदींचो फातर पळयतलीं तेन्ना कितलीं म्हूण संतोशान मुरगडटलीं. देवाचें उतर हें.